भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतप्रमाणममलम् प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्राधर परः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो तुमका पुराजना पुनः स्वागत आसा. कोणी रेकॉर्डिंग आहे फॉलो करता आसा ती तुमकां स्वागत आसा. सो तुमगेले पुराजनाला आशीर्वाद घेवन हे भीमावेरी सेशन स्टार्ट करता. प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीमैव च पूर्ण प्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत कार्य साधक. ह्या महाभारताची ह्या पुरा लील पळयल्यार हे युद्धाचे असल्यार आनी तो मेन विषय म्हळ्यार आमकां देवाल प्रीती भक्ताल खातीर तागेले भक्ताल खातीर आनी भक्ताल शरणागतीचे भाव देवाल खातीर हे शणै शणै आमी त्या युद्धांत पळोवन येवत की देव कशी तागेले भक्ताले विशेष जावन भक्त तागेले पांडव तागेले खातीर कशी तागेली एक प्रीती आसा. आनी पांडव जनाल एक शरणागती देवाल खातीर देवाल मनान तूं एक धर्म स्थापन जावपा म्हण एक इच्छा आशिल्लें त्या प्रमाणान तांणी तागेले देवाल इच्छा पूर्ण करच्या खातीर तांगेले पूर्ण शरणागती भावान मुखार सरतात. आमी पळयत लास्ट टायम की पीसपुरा हे देवान शांतीदूत म्हूण ट्राय केलेलें जाल्यार जाय न्ही आनी भिमाक एक क्षत्रीय भाव नाशिल्ली की ते युद्ध करून तांकां एक शिकोवगा म्हूण देवे तांणी ट्राय केलें जाल्यार शांतीदूत म्हूण देवान वताना भीम सांगता की जायत देवा तुका ते शांतीदूत जावन युद्ध जायनाशी पळोवचें जाल्यार अडना म्हळ्यार आमी पॉयंट डिस्कस केलेलें की भीमाल मनान तूं ताणें प्रतिज्ञा घेतल्या न्ही जावन दुशासनाक दुर्योधनाक न्ही पुरा कशें मारता म्हूण जाल्यार हिची देवाल इच्छास म्हूण जाल्यार तो तागेले प्रतिज्ञा मागीर सोडूंक तयार आशिल्लो. सो आमी पळयता भीमाले ते एक म्हणटात पळय शरणागती पदय पदय तागेली ती भावना पळयता. लास्ट टायम आमी पळयलें की 4 दिवसाक कशी एक प्रकारारी भीमाक मुखारसून येवन ते म्हळ्यार ताणें अशें आशिल्लें की धनुर्धर जावन ताणें ते रथार तकून फायटींग करचें आशिल्लें युद्ध करचें आशिल्लें जाल्यार ते युद्ध मुखारसून वताना तो ते धनुश्य बाण सोडून तागेली गदा घेवन रथार तकून दिवन वचून सीधा एनिमी कॅम्पा भितर वता आशिल्लो आनी तागेली गदा गुंडोवचे सूर करता आशिल्लो आनी ताणें मारलेले पेट्टा ते म्हणटात पळय मार मान पुरा जाल्यार रगत ते उरता आशिल्लें म्हूण तितले एक प्रकारार ते एक उग्र रुपारी भिमान लढाई करची आशिल्लें म्हूण आनी मोस्ट ऑफ द टायम म्हणटात पळय ते युद्धांत तूं भीमा दिसना नाशिल्लें के कसलें की भिमाल सगळे आंगारी केन्ना रगत आसता आशिल्लें के ताणें मारलेले पेट्टा ते रगत उसळटा आशिल्लें पळय खाली एक धवे भाग म्हळ्यार तागेले एक दांत आनी दोळ्या भितर वयले धव भाग आसा पळय थंय मात एक धवे भाग कय म्हणजे तागेले सगळे देहारी रगत आसता आशिल्लें म्हूण त्या प्रकारारी ते उग्र रूप भिमान प्रदर्शन करचें आसा. मस्तपंत युद्धांत तूं ते मारता मारता तो गट्टी गट्टी हांसता आशिल्लो कोपान कसं कसं उतर उलयता आशिल्लो म्हणजे ते एक क्षत्रीय भावना ते एक उग्र रूप भिमालें ते आमी पळोव येता ह्या महाभारताच्या कुरुक्षेत्र युद्धांत. आनी केन्नाय एक सदां ते कौरवांतूल 100 भावांतूल कोणान जे कोणाक मारता आशिल्ली भीम आनी 4 दिवसाक आमी पळयलें की दुर्योधनाक मारतना दुर्योधन सगळें एक हस्तेचें डिविजन पेटयता कितले की हजारो कटल्यान हस्ती आनी भीम ते सगळें ते हस्ते डिविजनाक एकलोची मारता म्हूण ते आमी पळयलेलें आसा.
तशींच आमी पळयलें की कशी दुर्योधनाक एक प्रकार भंय लागून घेता 8 दिवसाक तागेले 17 भावांक मारता दुर्योधनाल दोळ्या मुखारीची त्या प्रकारे त्या पराक्रम भिमान दाखयलेलो आसा. आतां आमी वचूं 12 दिवसाक. सो तांचे दिवस भीष्मान ते युद्धांत वचून तो बाणाशय्यारी वचून तागेले अ, स्वीकार करून ते युद्धा दुखून भायर जाता. भिमाक भारी एक दुःख जाता भीष्म देवाल खातीर ताकाय मस्त प्रीती आशिल्ली. युद्ध सुरू जावचे पयलीं पूण तांचे दिवस तो वचून थंय वचून त्या भीष्माक नमस्कार करून तागेले आशीर्वाद करून घेवन युद्धां येता. आनी 80 दिवसाक भीष्मान भायर वतरी कर्ण ह्या युद्धांत येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी आमकां तसं की भीमालें आनी दुर्योधनाल कशी आमकां तशें सांगेलें एक लढाई आशिल्लीच केन्ना जाल्यार ही युद्धांत मस्त ऑकेजन्सांत एक दोन पंता होड रितेरी जाल्यार मस्त ऑकेजन्सांत भीमाल आनी कर्णाले लढाई जावची आसत. आनी आमकां म्हणटा पॉप्युलर ओपिनियन पुराजनाकूच तशें की कर्ण आनी अर्जुन म्हळ्यार भार एक विशेष रुपार तांणी एक धनुर्धर आशिल्ली ती आनी अर्जुनाक मात्र कर्णाल लढाई करूंक येता पूण तशी जनरली जनाल मनान तशी आसा. जाल्यार आमी पळयत युद्धांत अशें उल्लेख केलेलो आसा की भिमाल आनी कर्णाल हें मस्तपंत युद्ध जावचें आसा. आनी मस्त ओकेजनांत कर्णाकिनाचेड भीमान ताका पराजीत करचें आसा कर्णाक. सो हो विशय इतले गोतना म्हळ्यार इतले पॉप्युलरली कळना तशें जाल्यार की कर्ण आनी अर्जुनाल विशयची चड सांगता थंय जाल्यार भीमाल आनी अर्जुनांत कर्णालांतू भीमान कर्णान ताका कितले पंता पराजीत केलेले ताजे किना चड पंता भीमान कर्णाक पराजीत केलेलो आसा. सो हातूं एक और दोन आमी हातूं ऑकेजन पळोवया खंय तांणी 80 दिवसांत क्लास आमी पळोवया मुखार वे. सो आतां द्रोणाचार्य सेनापती जाता कौरवाल सायडा देखून आनी तांगेले ते मते मस्त सकळ उलोवन जावन द्रोणाचार्य एक प्रकारार म्हणटात पळय हें सांगताची की हांव युधिष्ठिराक बंदी करता म्हूण. तो त्या प्रकारार ती एक भावना ना दुर्योधनाक भारी खुशी जाता आनी पुरा दुर्योधन सांगता की आमी पुरा जेन्ना द्रोणाचार्य सपोर्ट करतात कसं जाल्यार की ते आमी तो युधिष्ठिराक बंदी करतले आनी एक पण त्या युधिष्ठिराक बंदी केले म्हळ्यार हें कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त जालें म्हणकेची कसं जाल्यार की युधिष्ठिरा धरल्यार ते युद्ध फिनिश जालें म्हूण. सो 11 दिवस युधिष्ठिराक म्हणटात पळय ऑलमोस्ट द्रोणाचार्य बंदी करतार आशिल्लो जाल्यार लास्ट मिनीट अर्जुन येवन कशी पुणी करून द्रोणाचार्य धरू सोडून. सो त्या दिवस जाता त्या दिवस आपास द्रोणाचार्य युधिष्ठिराक दुर्योधना सांगता पळयात हांव तुका सांगिल्लें की हांव युधिष्ठिरा बंदी करता जाल्यार म्हगेलें एक कंडिशन आशिल्लें की अर्जुना लागीं येवचें सोडूं नजें म्हूण. कसं जाल्यार की अर्जुना लागीं आयल्यार तो खंडिताची मध्य येवन म्हाका युधिष्ठिराक बंदी करूं सोडच ना. मागीर त्या पुरो डिस्कशन जाता आनी कौरव कॅम्पांत सुशर्मन आशिल्लो आनी तागेलें लक्षिकटल्यान ते त्रिगर्त सेन आसा सुशर्मन सांगता खंय जायत अर्जुनाक खंय दूर व्हर न्हू बिझी दवरचें म्हळ्यार ताका एंगेज दवरचें तें जबाबदारी हांव घेता. तुमी द्रोणाचार्यान तुमी कशी कोणी करून युधिष्ठिरा बंदी करता अर्जुना खंय दूर घेवन वचून ताणें लागीं येनासी पळोवचें म्हगेली जबाबदारी म्हूण. सो तशी सुशर्मनाल ते लक्ष कटल्यान जेनाल तें त्रिगर्त सेन आशिल्लें. सो तो तें आनी भारी तांणी एक स्ट्रॉंग फायटर्स तांणी. सो त्या दिवस त्रिगर्तान अर्जुना घेवन तांणी कुरुक्षेत्रास तें युद्धभुमीचे एक कॉर्नरा घेवन वतात ताका अर्जुनाक आनी युधिष्ठिरा लागीं येवचें सोडना ती. सो असल परिस्थितीन तूं बाय डिफॉल्ट म्हणटात पळय भिमू आसता युधिष्ठिरा लागीं आनी कशी पुणी करून भिमान ती जबाबदारी घेवची आसा की युधिष्ठिरा कशी पुणी बंदी करूं नजे म्हूण. कसले की अर्जुना कशी सायड ट्रॅक करून सुशर्मनान खंयकी वेलेलें आसा. आतां झेलारीची पुरा जन आनी कौरव सायडा देखून हाका द्रोणाचार्य सपोर्ट करूं येता ती आनी तातूंत एक व्हड योद्धा त्या दिवस मुखार येता भागदत्त म्हणून. भागदत्त राय म्हळ्यार तो नरकासुरालोची पोतू आनी तागेल्या एक व्हड हस्ती आशिल्ली म्हळ्यार कितले की हजारो कडल्यान हस्ते शक्ती साधारण हस्ती न्ही ती हस्ते सुप्रतीक म्हूण आशिल्लें.
एक कितलीची हसतेले हजारो हसतेल बल ते एकाची ते हसतेन तशिले म्हणून. आणि ते हस्ती नॉर्मल असते की ना साईज एकदम व्हड आशिल्ली की ते म्हळ्यार एक ते हस्तेन लागीं येतना दूर देखून अशी दिसतशी की एक पर्वत लागीं आयल्या म्हणून त्या प्रकाराचे ते बल आणि त्या प्रकाराचे एक ते पळोवच्याक ते हस्ती भयंकर आशिल्ली ती. सो हांकां पांडवाल्याक कशी हांगेल कौरवाल्या एलिफंट डिविजन अशी तशी पांडवाले एलिफंट डिविजनय आशिल्लें. ताकाची ते सुप्रतीक आनी भागदत्ता खातीर पांडव जेन्ना ते तांगेल हस्तेची डिविजन आसा पळय तातूंत 100 हस्ते आसा त्या तांगेल लढाई करूं सांगता ती. जल्यारीची ते सुप्रतीक हस्ती भागदत्ताली इतली ती पॉवरफुल आशिल्ली इतली शक्तिशाली आशिल्ली ते पांडव जेन्ना ते हस्ते डिविजनाचे पुरा हस्तेक ते सुप्रतीक हस्ती एकली मान सोडतके. आणि दोग जणांक ते एक विशेष म्हणल्यार भागदत्ताकय आनी सुप्रतीकाकय एक कवच आशिल्लें. ते सादारण म्हणटा कसं धनुष्य बाण गदान मारल्यार तांकां कांय जायना ते कवच म्हळ्यार एक प्रकारान कांय जायना. आनी भागदत्तूय तशी एक व्हड योद्धा आशिल्लो. आणि ताण ते हस्ते वयर बैसून ताका एक ते एकदम हायटार आसलो हस्ते. सो ते हस्ते वयर बैसून तो सादारण म्हणटा कितलींय जनाक तागेले धनुश्य बाणान मारता आशिल्लो. आणि हस्ती ती सुप्रतीक मुखार मुखार वता वता तिका पाय पंदा पुरो मस्तून मस्तून न्हू योद्धांकय न्ही एक एक रथाकय ती मस्तून सोडता आशिल्ली ते प्रकाराची हस्ती आशिल्ली म्हणून. सो असल परिस्थिती आसतना आणि कशी पुणी कोरून त्या भीमा वयर ते जबाबदारी येतात भागदत्ताक राबोवच्याक कसले की तो कितलींय जाणां त्या दिवस मरता आशिल्लो. आणि भीम थंय मुखार येता आनी चॅलेंज करता भागदत्ताले भीमाले म्हणटात पळय तसं धनुश्य बाणान युद्ध जाता. जल्यारीची कितलींय बाण ते भागदत्ता लागल्यार वय तागेले त्या कवचा निमित्ताक कांय जायना. आणि ती हस्ती मुखार 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 येता आणि भीमाले रथाक मस्तूच्या वता. त्यात भीम कशी पुणी कोण म्हणटात पळय लास्ट मिनिटार रथार देखून उडता म्हणजे ताकाय मस्तून घालता आशिल्ली ती हस्ती. सो त्या प्रकाराचे ते एक विशेष ते युद्ध हें जाता आशिल्लें हस्तेल्यांनी भागदत्ताल्यांनी पुरा पांडव जनाल. आता भीमाक भारी कोप येता हें कसं एक प्रकाराचें म्हणून. सादारण मटार अशें कोणी योद्धा आशिल्ले जाल्यार मस्त जन पांडव सायडा देखून पळय त्या दिकान धांवन गेलीं की पुराय जनां म्हळ्यार भीम मात आशिल्ली की त्या एरियांत. म्हळ्यार ते पुराय जणांनी पळयलें ಸ್ವಲ್ಪ वेळ देखून ती कशी हस्ती पुराय जनां मस्त न्हू म्हणटात पळय मान सोडता आशिल्ली. जाल्यार भीम हेकड तेकड जातले तो ते चॅलेंज घेता. आणि ते हस्ती एकदम धांवन धांवन भीमा मागशे येताना भीम कसं करता म्हणल्यार लास्ट मिनिटान तूं स्लायड जाता अशें म्हणटा पळय तो बैसून निसरता आणि हस्ते पायी पंदा देखून मध्य देखून वता आणि चारी पाया मध्य देखून हस्ते पंदा वचून हस्ते पोट्टा मारू सुरू करता भीम अशी म्हणटात पळय तोगो देखून मारू सोडता आणि भीमान मारचे म्हळ्यार कितले आणि हसते त्या पोट्टाचे भाग म्हळ्यार चिके सॉफ्ट आसा. सो त्या प्रकारार ते हस्ते मारता म्हणून ते हस्ती म्हणटा पळय किरडूच्या सूर करतके आणि राब्बील कडेन ते भिमान मारलेले त्या पोट्टा मारलेले ताका इतली दुख आसतके राब्बील कडेन ते गुंच्या सूर करतके हस्ती दुखेन. जाल्यार कशी पुणी कोण ती हस्ती कसं करता म्हळ्यार सोंडाळी त्या पाया मध्य देखून घाल न्हू भीमाक त्या सोंडाळीन सुत्तो न्हू एक म्हणटात पळय कशी पुणी कोरून ते म्हणटात पळय स्क्वीज करचे पडटा म्हणजे एकदम म्हणटात पळय पीळ भीमाक पळय पिळण काडच्याक म्हणटात पळय सोंडाळीन त्या प्रकारार ती हस्ती त्या शक्ती उपयोग करता म्हणून. जाल्यार भीम शक्तिशाली मात न्हय तागेलें रिएक्शन वा एकदम लायटनींग फास्ट आशिल्लें म्हळ्यार कसं कोरता जाल्यार ताका भीम ते म्हणटात पळय अशी श्वास भितर घेवन चिके सपूर जातकय आणि ते हस्ते सोंडाली भितर देखून सिरकल्लो भायर येवन सीदा त्या सायड देखून धांवन वतकय. आतां सुप्रतीक हस्ती आनी भागदत्त पळयता आनी भीम दिसना के आणि भीम मात कसं करता आपास घेवन येतकय आपास कसं आतां पळयल्यार भीमाला कसले शस्त्र ना गदा ना तागेल्या धनुष्य बाण ना रथ हार ना तो एकलो असतो त्या एरियांत कोणी सपोर्ट करतले ना ती. आणि जल्यारीची भीमाल अशी आशिल्ली की केन्ना ते तागेली मुष्टी आसता गेल्या ताका कसं एक शस्त्र जावका म्हणूय ना के भीमाल मुष्टीची इतली गट्टी आसा ते खंयचे व्हड शस्त्रां की ना चड पावर तांत आसा म्हणून. आणि आपास वचून भीम
म्हणटात पळय धांवन वचून ते हस्ते दोन्ही पांय पंद आदोकून वचून आपास हस्ते पोट्टा मारू सूर करता म्हूण जाल्यार ही आपास हस्ती ताका सोंडालीन काढून भिमा धाडोवच्या सूर करतके. आणि फर्स्ट टाइम आम्ही पळयत युद्धांतू भीमा काही म्हणतात पळय एक प्रकारारी अ, कसन करची म्हणून कळना म्हणून सांगता म्हणून म्हळ्यार भाग दत्तूय मारता आस ती हस्ती मारता आस आणि तांगेले दोग जनाले असल कवच आस की भीमान कितले मारल्यार त्या कवचाक कांय जायना तांकां. ह्या पर्यंत आम्ही पळयत की कृष्णान कृष्ण खंय कृष्ण अर्जुनाल रथ घेवन ते त्रिगर्ताला की युद्धाचे त्या साईड असतात जाल्यार कृष्णाक कळटा की भीम कसंख्य एक कश्टार आसा म्हणून म्हळ्यार ते परिस्थिती अशी निर्माण जाल्या की भीमाक तांतूं देखून भायर येवचें जायना. लढाई करताच तो जाल्यार ताका एक कसं की चुकल्या म्हणके जाता आस कसं जालें की भाग दत्त आनी सुप्रतिकाल ते चॅलेंजस पळय एकदम पॉवरफुल आशिल्लें. तेन्ना कशी पुणी कोर न्हू कृष्णा कळटा अर्जुना सांगता खंय आत्ता म्हणटात पळय हांगा दुखून भायर पडूकाची म्हणून तेन्ना तेन्ना अर्जुन कूडले त्या सायड दुखून येता खंय आनी कूडले मध्ये येवन अ, अ, लढाई करू सूर करता म्हणून सांगयता. आणि भीम इतले टायर्ड जालेलो खंय की जलरीची एक विंगड अर्जुनान येवन भाग दत्ताल आणि सुप्रतिकावट लढाई करू सूर करताना भीम कंचके एक विंगड रथार वचून कूडले तागेले ताका मनांत आसा की युधिष्ठीर थंय एकलो आसा म्हणून कूडले थंय वचून अपास भीष्माल आणि युधिष्ठिरा मध्ये येवन भीष्माल लढाई करू सूर करता म्हूण पळयत. सो आमी पळयत की अशे एक प्रकारार युद्ध जाताना तांकां भायर पडच्याक आमी पळयत आमी लेख्या पुरो की आतां अर्जुनान त्रिगर्ता सोण कशें येयलो तो म्हूण हेकडे जाल्यार आमी पळयत की अर्जुनान त्या दिवस नॉर्मली तो केन्नाय रुल्स ब्रेक करना की सैनिका ब्रह्मास्त्र यूज करना जाल्यार ताण भायर पडच्या प्रयत्न करता ते त्रिगर्त जेन्ना तागेले रथा वयर शेवणू ताका मारू सूर करतात की कसं कसं मागशी लोकून मारू सूर म्हळ्यार तांणी पुरा रुल्साचे नियमाचे उल्लंघन करू सूर करतात. ताकाचे अर्जुन एक ब्रह्मास्त्र मारनू एक्का पंता कितकी हजारो कटल्यान त्रिगर्ता एक्का अस्त्रान मारनू तो ह्या सायड येता म्हूण पळयत. आणि मुखार सून आमी पळयत की भागदत्तालांनी अर्जुनान लढाई जाताना अर्जुन रिपिटेडली म्हणटात पळय ते कवचाचे एक्क भाग्यार बाण मारता वतके आणि ते इतले फोर्स असता अर्जुनाल ते बाणाचे की ते एक्क पॉइंटार मार 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 न्हू भागदत्ताले सुप्रतिकाल दोग जनाल कवच भितून वता आणि अर्जुन तांकां मारता अशी म्हूण सांगिल्लें आसा. सो ह्या प्रकारान आमी पळयत की भीमाक कशी भक्ती आसची जाल्यार कृष्णाल कशी एक प्रीती भीमाल बैरी ह्या इन्सिडेंट आमी पळयत. आता 13 दिवस अपास म्हणटात पळय ती गर्त जन घेवन वता ती आपास अर्जुनाक त्या सायड तांगेली ती स्ट्रॅटेजी ते आशिल्ली त्या सायड घेवन वता ती. आणि हे दिवस फॉर्मेशन द्रोणाचार्य हे ते फेमस चक्रव्यूहाचे फॉर्मेशन करता आणि आता कशी लढाई करची म्हणून कोत्ताशिल्लें तांतू अभिमन्यू मात कोत्ताशिल्लें त्या चक्रव्यूहा भितर कशी वचचें म्हणून ताका भायर येवचें कोत्ताशिल्लें जाल्यार भितर वचचें कोत्ताशिल्लें चक्रव्यूहांत. सो तेन्ना अ, तेन्ना अर्जुन युधिष्ठिर मेनली आणि भीम सांगतात की हांव युधिष्ठिर नकुल सदैव आम्ही पुराजन तुगेल मागशी वता ती तू चक्रव्यूहाच भेद करता वसा आम्ही तुगेल रक्षण करता ती म्हणून मात दुर्भाग्यपूर्ण ते जयद्रथाक ईश्वरान तागेले एक तागेले ताण ते मागून घेतील ते भूल नाशिल तागेले वैरी की ताका एक दिवस पांडव जेन्ना ताका राबोवची शक्ती आसतली म्हूण तें ताका मेळिल्लें तें ताका मेळिल्लें तें एक देवालें ब्लेसिंग्स तो आयचे दिवसा यूज करता आणि जयद्रथ हांकांय कळना कशी तागेले तितले बल येईल म्हणून जाल्यार एक भीमाक युधिष्ठिराक आणि पांडव जेन्नाक तो भितर वचचे नाशी पळयता आणि अभिमन्यू मुखार वचून तो एकलो पडता म्हणून. सो त्या दिवस आमकां तसं मुखार कशें तांणी पुराच्यान ओट्टू मेळून मारचें आसा अभिमन्यूक आणि भीमाक आणि युधिष्ठिराक तांतूं युधिष्ठिराक चडची गिल्टाची फिलींग म्हणटात पळय की तांगेल निमित्त अभिमन्यू तागेले मृत्यू जाल्ले म्हणून
भीमाक तर एकदम गिल्टी फिलिंग आसा जाल्यार युधिष्ठिरा दिसता की अल्टिमेटली लिडरान डिसिजन न्हू, कोणी सांगू नशें करूं ते जबाबदारी लिडराल न्हू. ताका युधिष्ठिरा दिसता की ताण घेतील ते एक डिसिजना निमित्त अभिमन्यू लोटू अशें एक प्रकाराचें दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यू जाल्लें. आनी त्या दिवस तो सांजवाळा अर्जुनान प्रतिज्ञा घेवची आसा की सूर्यास्त जावचे पयलीं फुडें तो जयद्रथा मारतलो म्हणजे तो स्वयं जावन न्हू अग्नीन तो आत्महत्या करून घेतलो म्हणून. सो त्या प्रकारान त्या दिवस 14 दिवस ते युद्ध सुरू जाता. आणि 14 दिवस ते युद्ध सुरू जाता. आणि आणि त्या दिवस द्रोणाचार्यान आनीक एक फॉर्मेशन केलेलें आसा म्हणून. आणि ते फॉर्मेशन म्हळ्यार त्या दिवस कसे ते एक रचन अशें आशिल्लें ते भारी एक म्हणटात पळय ताका कांय करूं जायना तसलें एक प्रकार ताणें रचन करून सोडलेली सैनिकालें. सो पास म्हणटात पळय अर्जुनाक तांणी अर्जुन म्हळ्यार अर्जुन आनी कृष्ण तांणी स्ट्रेट अवे वतात भितर म्हळ्यार अर्जुन आगोत तसं. आनी अर्जुन त्या दिवस इतलो कोपार आशिल्लो ते तागेलें मूड अशें आशिल्लें की तो म्हणटात पळय लायटनींग स्पिडार पुरा जना मारता मारता आनी जयद्रथा तांणी एकदम लास्टार दवरलें ते कितले की मायल्स दीग आशिल्लें तें फॉर्मेशन. जाल्यार युधिष्ठिरा दिसता की अर्जुन आतां एकलो मुखारसून गेला आपास ह्या मिस्टेक जावचे नच. काल अभिमन्यू गेलोलो आज ताणी अर्जुन आउट कसं नाही करू नच म्हणून ताका युधिष्ठिर सत्याकी सांगता की तूं मागशी वचूक अर्जुनान मागशी वचूक आनी ताका असिस्ट करी म्हणून. सत्याकी यंग आशिल्लो जाल्यार अभिमन्यू तितलो यंग न्ही तो अर्जुनालो शिश्तो. जाल्यार ही अर्जुना मणकेची भारी पराक्रमी जावन आशिल्लो तो वता. जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर युधिष्ठिरा दिसता की सत्याकी पेटेल वय जाल्यार तो वय प्रायेन सान आसा. तेन्ना तो भीमा पडून सांगता की भीमा आज तूं वच अर्जुन एकलो आसा सत्याकी आस वय जाल्यार तुगेलो सपोर्ट जावकाची म्हूण. आनी भीमाल मनान तो शिलके मात ताणें युधिष्ठिरान सांगलेशी वय म्हणल्यार तें डिसिजन केन्ना ना ते रायाल आसता न्हू. म्हणटात पळय भीम एक ताजे खातीर वेट करूं नाशिल्लो ताकाय मनांत आशिल्लें की ताणें अर्जुन आवट आसूं काय म्हूण आयच्या दिसाक. तेन्ना अर्जुनान भीमान सांग अर्जुन युधिष्ठिरान सांगले सिद्धाकची भीम एक प्रकारान फोर्सारी मुखार वता म्हणून सांगिल्लें. कसं जालें की पुरा जना गोतस त्या युद्धाच त्या दिवस मेन वॉर म्हळ्यार अर्जुनान जयद्रथा ते पावोवचे तांकां राबोवका. आनी भीम कशी पुणी कोर न्हू अर्जुना त्या दिवस हेल्प करच्या खातीर रेडी आशिल्लो आनी युधिष्ठिरान हें डिसिजन दिलें सिता ताका भारी खूश जातके. भीमाक अर्जुना सोदूचें ऑल्दो अर्जुन कितले की फुडें मुखार चमकला जाल्यार ताका सोदूचें कांय डिफिकल्टी नाशिल्ली खंय कसले खंय मस्त सकयल मृत शरीर आशिल्लें पळय म्हणटात पळय एक ट्रेल आशिल्लें तें त्या मृत शरिरा मागशी मागशी ते गॅप आदोकून गेल्यार कळत काय अर्जुन खंय गेला म्हणून. त्या दिवस ते फॉर्मेशन ते म्हणटात पळय द्रोणाचार्यालें अल्टिमेट डिफेन्सिव्ह फॉर्मेशन आशिल्लें सुचीमुख व्ह्यू म्हणून ते 48 मैल्स दीग आशिल्लें आनी 20 मैल्स वायड आशिल्लें त्या दिवसाचें फॉर्मेशन. म्हळ्यार जयद्रथा कशी पुणी कोण तांकां रक्षण करता आशिल्लें. सो भीम मात इजिली वता कसले की अर्जुनान ते गॅप क्रिएट केलेले ताचे भितर त्या पळोवन तो वता म्हणून सांगितलं म्हळ्यार अर्जुनान कितले जना त्या दिवस मारून तो मुखार गेला हाजेर पळोव येता. आनी अर्जुन आनी सत्याक ही थंय मारता मारता पुरा जना वता आशिल्लीं खंय. आनी दुर्योधन त्या दिवस तागेलें म्हणटात पळय रियली ताका बिलीव करचें जायना अर्जुनाल ते दिवस पराक्रम पळोवन. आनी भीमूय थंय येता म्हूण पळयलें आनी भीमूय पुरा मारचा सूर करता. आनी त्या दिवस वय दुर्योधनान येद्रा भीम 31 तागेले भावाक मारता म्हूण सांगिल्लें आसा भीम एकलोची. आनी अर्जुनान जयद्रथा लागीं लागीं येताना द्रोणाचार्यान अशें प्लॅनिंग केलेलें की पुरा भशेन मोस्ट पॉवरफुल कोण योद्धा आसा ती ते जयद्रथा लागीं दवरलेलें. आनी आतां कर्ण येता आनी कर्ण येवन अर्जुना मुखार राबता म्हणून सांगिल्लें आसा. आतां टायम ना आशिल्लो न्हिजान तेन्ना कृष्णा कळटा खंय आतां कर्णा वांगडा लढाई करून बसल्यार सूर्यास्त जाता आनी कर्ण तितलो पॉवरफुल आसा की अर्जुना तो एंगेज करूं साध्य आसता ताका. ताका कशी पुणी कोर न्हू कशी चुकोवचें बा म्हणून. तेन्ना भीम सांग तें ते सिच्युएशन परिस्थिती कुडले भीम ते रीड करता म्हणटात पळय ताका कळटा. आनी तो सायड आदोकून मुखार येवन
कोपान असल उतर यूज करता कर्णाक आणि चॅलेंज करता के म्हळ्यार ताका कळटा कृष्णाल आनी अर्जुनाल मनांत कसं नसं की तांणी हांग बिझी जाल्यार अर्जुना मुखारसून वचचे जायना म्हूण आनी एक पत्ता चॅलेंज केल्या क्षत्रियान ना म्हणू जायना. सो त्या प्रकार कर्णाक रिफ्यूज करचें जायनी चॅलेंज ताका काय तसं की भीमाल होट लढाई करू सूर केल्यार अर्जुन त्या सायड देखून मुखारसून वतलो म्हूण जाल्यार क्षत्रियांक ते ना म्हणू जायना. सो त्या प्रकारार ते चॅलेंज करता आणि कर्ण दिसतं की हा हाका भीम कसं नाही कुडले आपास कुडले धनुष्य बाण मारनाक पाडयता आणि कुडल्या अर्जुनाला दिकान वता आणि ताका राबयता म्हूण. सो कृष्ण आणि अर्जुनाक मनान तशें की कर्णा लोट भीमाक सोन आमी मुखारसून वता आसती के भीमाक आमी कश्टांत घालना म्हूण आणि त्या दिवस कर्ण एकदम लायकोन युद्ध करतलो न्हू म्हणजे ताका एक कोत्त आसा की आयच्या दिवसाक अर्जुनाक जयद्रथ आला ते पावच्या सोवणातल्यार अर्जुनान आत्महत्या केल्यार ताण ना म्हूण जाल्यार म्हणतात पळय पांडव फिनिश्ड म्हणटात ते आनी कोणी नात ते अर्जुनाक तितले पॉवरफुल कोणी नात. सो त्या प्रकारार ही म्हणतात पळय आणि पुराजन लेखतात ते की कर्ण क्विकली म्हणतात पळय बेगी भीमाक सायडा करून हें जातलें म्हणून जाल्यार ते युद्ध सुरू जाताना महाभारता उल्लेख कसं इतले इतले ते म्हणतात पळय भयंकर युद्ध जातके तांगेलें असे स्वल्प मोमेंट्स असत कुरुक्षेत्र वॉरांत काही महाभारता सांगिल्लें आसा की स्वर्ग लोकांत आनी विंगड विंगड लोकांत देवता जन तांगेलें काम सोडून ते युद्ध पळयतात म्हणटात पळय हें भीमाल आनी कर्णा युद्धा वेळार तशी योद्ध आसा की देवता जन आकाशांत देखून पळयता आशिल्लें हांगेल मध्ये युद्ध कशें जाता असं म्हणून. सो त्या प्रकारार तें युद्ध आशिल्लें आनी भीमाक एक भारी एक प्रकारार कोप आशिल्लो कसो जाल्यार की ताका काय गोत आशिल्लो की अभिमन्यू मारचें तूं हागेल कर्णाल एक भाग आसा म्हणून. सो त्या प्रकारार तांणी लढाई करता वतात की लढाई करता वतात की जाल्यार आमी पळयत की भीम सोडून घालना म्हणून तो वय लढाई करता काय आणि कर्णान मस्त सकड म्हणतात पळय कसा नमुन्या विंगड विंगड प्रकारार धनुष्य बाणा तागेले फॉर्मेशन असत पळय ते मारता म्हणून जाल्यार भीमाल अल्टिमेट स्ट्रॅटेजी ह्यांची न्हू कोपायल सिता तो रथ हार दोखून उडकी मारून अशी फास्ट धांवन येता मुखारसून की ते तो कोण शत्रू कोण आसा पळय तांकां एकदम आश्चर्य जाता हें आनी कर्णा वटू तशी जाता भीम ते गधा घेवन रथा दाखोवन येवन आनी मारू सूर करता म्हळ्यार काही गदाक तागेले रथ पुटी पुटी करून सोडता खंय रथ पुटी पुटी करून सोडता खंय आनी अशी पुटी करून एक हस्ते धरता खंय भीम धूळ दोखूनची आनी हस्तेक उक्कोण ते हस्तेकाची कर्णा वयर उडोवन सोडता खंय म्हणजे त्या प्रकाराचे एक म्हणटा पळय भयंकर युद्ध भीम करता आणि कर्णाक धोर न्हू मुश्टेन मारू सूर करता कर्णाल बोध चुकून वता खंय ताचे भितर आपास मारू वताना कर्णा लोट कोण आशिल्लो ताका कुडले ताका धोर न्हू ताका विंगड रथ हार घाल न्हू कर्णाक म्हणटात पळय कर्ण टोटली क्रश जाला भिमान म्हणटात बोध चुकिलशी जाल्ला आनी ताका विंगड जन कोण की ताका धरून रथार घाल न्हू ताका कॅम्पाक घेवन वतात की आतां आमी पळयत की भिमान मार येत आशिल्ली म्हूण ना जाल्यार भिमाक गोत आसा की हाका मारूं नजे कसं जाल्यार कितें अर्जुनान प्रतिज्ञा घेतल्या न्हू ताका तो मारून घालना कर्णाक. सो त्या प्रकारार आमी पळयत की ते अर्जुनान कार्य म्हूण तो भीम करना म्हूण आनी कर्ण आनी तो म्हणटात पळय धांवन वता थंय दोखून आनी आमकां तसो मुखारसून त्या दिवस अर्जुन जयद्रथा मारता. आणि आनीक एक आमी आयचे एक लास्ट एक सेशन लास्ट पार्ट आमी पळोवया की कशी एक प्रकारार ही कृष्णाल इन्स्ट्रक्शन्सा खातीर टोटली भीम म्हणटात पळय सरेंडर्ड आसता म्हणून तो त्या दिवस त्या दिवसूची रात्री आमी पळयता की घटोत्कचान येवचें आसा आनी घटोत्कचाक कर्णान मारचें आसा शक्ती अस्त्राचो उपयोग करून म्हळ्यार घटोत्कच इतली हें करता की कर्णान निजावन तें शक्ती अस्त्र अर्जुना खातीर दवरलेलें आनी खंडीत अर्जुना ताका मारूं येता आशिल्लें त्या शक्ती अस्त्रान जाल्यार हिची घटोत्कच त्या दिवस येवन इतले एक प्रकाराचे पराक्रम दाखयता की अर्जुनाक म्हणटात पळय ती कर्णाक ती परिस्थिती अशी जाता की तो शक्ती अस्त्र उपयोग करून घटोत्कचा मारता भीमाल खातीर तें तागेलो पूत न्हू घटोत्कच भारी एक दुख्खा विशय आशिल्लो तो जाल्यार तो मनांत लेखता खंय हें देवालें प्लॅन न्हू आनी हें देवाल प्लॅन म्हळ्यार कसो न्हय की हें शक्ती अस्त्र तागेले पुता वयर उपयोग जालेले निमित्त अर्जुन वरलो
आनी अर्जुनान आसतना खंडीतच तें युद्ध तांणी विजयी जातली. सो ह्या सिच्युएशनान तूं आमी पळयत भिमाल मनोभावना कशी आसा म्हूण भारी एक दुख्खा विशय तागेले खातीर तें की तागेले पुत्ताक तागेले मुखार मारला म्हूण जाल्यारय ताका तें व्हड कसन दिसता की हें देवाल प्लॅन म्हूण म्हगेलो पूत अशें वय पुरो जाल्यार देवाल मनांत तशिलें की अशें जावका म्हूण. सो त्या प्रकारान आमी पळयत तो कशें स्विकार करून घेता म्हूण. आनी 15th डे काय आमी पळयता आतां द्रोणाचार्य अनस्टॉपेबल जाला म्हळ्यार ताका एकदम कोप आयला की ताका असं हें करूं जायना म्हूण. तेन्ना कृष्ण युधिष्ठिरा सांगचें आसा की तुका सांगिल्लें ना हांवें द्रोणाचार्यान हिंट दिलें तुका की तूं म्हाका अशी न्यूज दिल्यार खंयच्यान म्हाका मस्त दुख्ख जाता तेन्ना हांव मागीर शस्त्र सोडून सोडटलो म्हूण. आतां ते समय आयला ते टॅक्टीक यूज करचेका म्हूण. आनी तूं सांगता युधिष्ठिरा सांगता की तूं सांगता द्रोणाचार्याक की अश्वत्थामाक मृत्यू जाला म्हूण. युधिष्ठिराक ताका पट्टी मारूं जाता तो म्हणटात पळय कशी म्हळ्यार तागेलें रियाक्शन अशें आशिल्लें कशी बाबा अशी कशी म्हणचे बा ते हांवें तांगेले गुरू म्हणचे न्हू तो फट्टी मारचे न्ही ते हांवें तांगेले गुरूक म्हणचे बा फट्टी जाल्यार एक क्षण बाई वेस्ट करना तागे प्रेझन्स ऑफ मायंड पळयात ती हाका भिमाक गोत्त आशिल्लें की अश्वत्थामा म्हणून एक हस्ते आशिल्ले ते ऑपोजीट सायडाक ते हस्ते मारता कुडले कुडले म्हणटा पळय क्षणभर भितर मार न्हू कुडले येवन द्रोणाचार्य सांगतके की अश्वत्थामा मारल्या म्हणून. आता कृष्णान म्हणटा पण मॉरॅलिटीचे पॉइंट पडलेल्या रे की अशी फट्टी मारची सम न्ही न देवान अशी कशी सांगल्या म्हणून ना तें साधारण जना खातीर की फट्टी मारचें मॉरॅलिटी म्हणटात पळय जाल्यार देव म्हळ्यार सुहृदम सर्वभूताना देव पुरा जनाल खातीर कसन ते चांग आसा त्या विशय करता देव फट्टी बद्द हाजे किना खंय की परेस देव देवाल खातीर ह्या पुरा नियम ना. सो आणि देवान म्हणटात पळय धर्म संस्थापनार्थाय तो धर्म दवरचे येयलो आनी तो पुरा जनाल वेलविशर देव सो तो अल्टिमेटली पुरा जनाल खातीर कसन चांग देव त्या मुखार सिता. सो आमी कृष्णान हें एक पळयत की ताणें ह्या प्रकारार करी म्हणून आनी ताचें पालन करता सुरे भिमूची ताका कसन एक प्रकाराची हेजिटेशन नाशिल्लें की कृष्णान सांगिल्लें फट्टी मारच्यो अशी म्हूण ना कृष्णान सांगलें म्हळ्यार तें करचेंची जाल्यार ताका गोत्त आसा की मॉरॅलिटी पळयल्यार एब्सोल्यूट मॉरॅलिटी देवू न्हू देवाल की ना देवाल वाक्य देवान सांगचे पालन करचें की ना कसं होड आसव्या. सो एक प्रकार ते एक म्हणटात अनफ्लिंचिंग फेथ देवाल वेर विश्वास की देवान सांगचे म्हळ्यार न्ही कुडले तो अग्री कर न्हू ते अश्वत्थामा मार न्हू द्रोणाचार्या वचून सांगता वय म्हळ्यार युधी जाल्यार द्रोणाचार्य म्हणटात पळय भीमाल उतराक शॉक जाता खंय म्हणल्यार एक म्हणटात पळय भिमान सांगले दिसता हार्ट बीट स्टॉप जाता म्हणटात पळय तशी तागेली रियाक्शन जाता काय द्रोणाचार्यान आनी पांय बल नातल्या म्हणके ताका राबू जायना की द्रोणाचार्य आयकल सिताक जाल्यार ताण पळयलें की भिमान सांगलें म्हळ्यार भीम एक एक पंथा म्हणटात पळय टॅक्टिकली अशी फटी मारच्या पुरो म्हूण तागेले मनांत येता द्रोणाचार्य आनी तागेले मनांत आसता की युधिष्ठिरान सांगल्या मात्र म्हूण तसलें की भिमान सांगल्या मारपना म्हूण. सो त्या प्रकारान भिमान तें एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून दिल्लें आनी केन्ना द्रोणाचार्य युधिष्ठिरा येताना युधिष्ठिरान ऑफकोर्स सांगचें आसा की अश्वत्थामा गेल्ला आतां ऑफकोर्स ते हागूर सांगता तो तें की तो हस्ती म्हूण. सो जाल्यार युधिष्ठिरान सांगलें सिता ऑफकोर्स मागीर कोत्ता आसा की द्रोणाचार्याल तेन्ना हत्या जाता. सो युधिष्ठिरा भारी दुःख जाता तेन्ना अशें पुरो जाता की ताणें मारलेले निमित्त द्रोणाचार्याला मृत्यू जाल्या जाल्यार भिमू तेन्ना मुखारसून येवन त्या दिवस दुःखा वेळार भिमाना सांगचें आसलें युधिष्ठिराक की आमी हें युद्ध विजयी जावचें तो व्हड विशय फट्टी बद्द ह्या पुरा विशय लेखून बैसूं नाका तूं म्हूण. सो त्या प्रकारार त्या दिवस भिमान म्हणटात पळय ते हो एक सेशन घेवचें आसलें पुरा जना लोट्टू पांडव जना लोट्टू आनी तांगेली युद्धा जना की आत्तां आमी सो त्या प्रकारान तो मूड क्रिएट करता भिमू की आमी फुल्ली एक म्हणटात पळय आमी संकल्प घेतिल्लो आसा हें युद्ध विजयी जावचें आमी खंयचे परिस्थितीन त्या विशयी विसरचे ना जेवन आनी ऑफकोर्स त्या दिवस अश्वत्थामा कळटा की तागेला बापसूक द्रोणाचार्याक अशी एक प्रकार छल करून मारलेलें आसा म्हणून ताणें ते भायर येवन नारायण अस्त्र उपयोग करचे आसा आनी ते नारायण अस्त्र म्हळ्यार ते मारूं जायना कोणाक ताका रिएक्ट करूं जायना ताचेर आनी नारायण अस्त्राक ते मारल्यार ते नारायण अस्त्र आनीकय पॉवरफूल जाता
सो अशी प्रकार असताना कितलीगी जन मोर्चा सुरू करतात ती म्हणून सांगितलं असं. आणि आणि युधिष्ठिरान पळयत की युधिष्ठिर हाकड ताकड पळयल्या जन मरता आसत खंय. तेन्ना युधिष्ठिरा दिसता खंय की आनी ह्या युद्ध पुरो जाल्लें. हे म्हणटात पळय आमी आमगे गुरूक मारलेलें पापच पळय ताची फल आमकां मेळटा आसा म्हणून. आत्तां आमी पुराय मोर्चेंचे आतां आमकां कोणाक कसं नाही करूं जायना. आमी आमगे गुरू मारलेलें. तसली ती भावन ती युधिष्ठिराल मना येता खंय. आनी तो म्हणटात पळय एक म्हणटा गिव्ह अप करता म्हणटात पळय त्या परिस्थिती जाता. आणि युधिष्ठिर लागीं आशिल्ले जेन्ना सांगता काय रायांक तुम्ही आता मेगेल ओटू राबून ह्या युद्धात भाग घेवन तुमगेल जीव दिवका म्हूण ना तुम्ही तुमगेल राज्य वच्चा ती म्हूण आता रिटायर जाया ती ह्या युद्धात हांगा समाप्त करता म्हूण. तेन्ना कृष्ण येवन अर्जुन येवन कृष्ण सांगता काय युधिष्ठिराक की अशी गिव्ह अप करचें जायना आमकां म्हूण. हें 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 नारायण अस्त्र म्हळ्यार अशी की ताका आमी ताचे एगेन्स्ट फायट करचें गेल्यार ताची पॉवर आनीकय इन्क्रीज जाता आनी कोण मारूंक प्रयत्न करता पळय ताची फुल्ल फोर्स तें अस्त्र त्या मनशा वयर येता म्हूण. सो हाचे ओट्टू लढाई करचें जायना कसलें की हें नारायण म्हळ्यार नारायणाल देवाल नारायणाल अस्त्र तें. हालीं ताका पांय पडून न्हू ताका म्हणटात पळय दंडवत प्रणाम म्हणटात पळय साश्टांग नमस्कार करता त्या अस्त्राक तेन्ना तें अस्त्र वता म्हूण. आनी ताका कांय उपाय ना. क्षत्रिय जना खातीर अशी शत्रूल खंयचे अस्त्र प्रणाम करचे म्हळ्यार तो एक म्हळ्यार ते सम दिसना जाल्यार कृष्ण सांगता हे अस्त्राचे विंगड कसले उपाय ना हें करता म्हणून. जाल्यार भीम विंगड सायड आसता तो फायट करता आसता खंय. आनी तागेली ती क्षत्रिय भावना ना न्हू तो धनुश्य बाण नी मारता आसता ते नारायण अस्त्रा एगेन्स्ट. आनी ते नारायण अस्त्राची फुल्ल पावर भीमा वयर येता आसता. आनी भीमाले हांगा म्हणटात पळय उज्ज लागल्या म्हणके जाताच काय म्हळ्यार भीमाली ती सहन करची शक्ती तितली आशिल्ली ना. ते नारायण अस्त्राचे प्रभाव वय तो सहन करता आशिल्लो. तेन्ना अर्जुन धांवन येता काय आनी तागेले वयर उड्डून ताका रथार तकून पाडून सोडता काय. हाचे ओटू अस्त्रा ओटू फायटींग करचें ना हाचे ओटू युद्ध करचें जायना तूं सोडी तेन्ना अर्जुन सांगता काय भीम सांगता काय हांव क्षत्रिय हांव म्हगेलो मृत्यू जाल्यार रडना हांव अशी गिव्ह अप करून अशी प्रणाम करना शत्रूल अस्त्राक म्हूण. तो अर्जुनान सांगलें भीम आयकुचें तयार ना तें. आनी ते फुल्ल पावर अस्त्र तागेले वयर येता असं म्हूण पळयत जाल्यार तेन्ना कृष्ण येता आनी सांगता काय भीमा कोप वय तुका जाल्यार हें कावंटर करचें जायना. आमकां आमकां बुद्धीन आमगेलें हें युद्ध करता आनी स्ट्रॅटेजी यूज करता म्हूण. हें नारायणाल अस्त्र आनी हाका कांय करूं जायना म्हूण. आनी तें कृष्णान सांगलें सिता म्हणटात पळय भीम कुडले प्रणाम करता म्हूण आनी तें अस्त्र मागीर वता आनी पुरायजन वांचून व्हरता ती. सो आमी पळय येता की कृष्णान येवन सांगीन नासल्यार भीम मृत्यू स्विकार करचे तयार आशिल्लो. त्या प्रकारार जे तागेले एक म्हणटात पळय क्षत्रिय भावना पळय येता ताण गिव्ह अप करनी इतले पुरायजन मरता आशिल्ले जाल्यार ताण गिव्ह अप करनी जाल्यार तांचे विशय कृष्णान येवन सांगलें सिता ता कुडले तें ओपवता म्हूण पळयत. सो आमी पळोव येता की मागीर द्रोणाचार्य हें जातरी मुखारसून कर्ण जाता कमांडर आनी 16 दिवस एक असेल एक परिस्थिती येता केन्ना कर्णनी भीम मुखारसून येता ती म्हूण पळोव येता. आनी ह्या दिवस कर्णात सेनापती जाला न्हू तो अशी एक प्रकार युद्ध करता काय भीमाले रथ तागेले तागेले गधा तागेले म्हणटात पळय पुरा शस्त्र पुरा पोवन भीम एकलो आसता काय. आनी आनी ताकाय मस्त अर्जुनान मार मानता ताका कर्णान ताका मार मान त्या दिस भीम टायर्ड जाला काय जाल्यारीची कर्ण भीमा लागीं येता खंय आनी तागेले बाण घेवन बाण न्ही धनुश्य घेवन तागेले गाल्ला मारता खंय. आनी ताका ओफ म्हळ्यार कोण पळोवचे थोर आसतात जाल्यार बुद्धी उणेस म्हणटात पळय तसले एक प्रकार उतर कर्ण सांगता खंय तूं वचून खावच्या वस हें खावच्या प्रिती न्हू तुका वचून खावच्या बैस तूं हांगा तुगे युद्धांत येवच तसले तुका तुगेले म्हणटात पळय कॅपासिटी ना म्हणून अशी भिमाक अपमान करता. ऍक्च्युली त्या समयार पळयल्यार कर्ण भीम लागीं लागीं आसत खंय. भीमान जावं केलें तागेले हात तांडून कुस्ती केल्यार खंडित भीमाल आनी कर्णा मध्ये भीम ताका चिरडून घालता म्हणटात पळय कर्णाक त्या प्रकारार आसा खंडित जाल्यार भीम वयता तागेले कोप कंट्रोल करता काय त्या दिवस लागीं आसा खंय न्ही जावन ताका रथार दाखून तांडून
भिमान मारयत के ताका म्हळ्यार त्या प्रकाराचे एक्सपर्टीज कुश्ती करच्यान तूं कर्णाले ना ते जाल्यार इशी दोग जाणांन पळयत भीम ताका मारना म्हळ्यार अर्जुनान प्रतिज्ञा घेतल्या ना आणि कर्ण आणि दूर देखून भीमा मारयत आशिल्ले के त्या दिवशी जाल्यार कर्ण मारना कसले की ताणें कुंतेक तागेलें उत्तर दिलें नासता की अर्जुन आसून हांव तुगेले विंगड खंयचे चेडूं हांव मारना म्हूण तागेले भाव तांणी कोणाक मारना म्हूण सो त्या प्रकारान हें एक विशय 16 दीस जाता म्हूण पळयत सो हे आणि मुखारसून 17th डे आणि कसं जाता ते आम्ही नेक्स्ट सेशना पळोवया आता टाइम जालेलो आसा सो क्विकली रिकॅप करता आमी पळयत कशी एक महाभारताचे विशय युद्ध जाल्यार हिची कशी एक प्रकाराचे देवाल प्रीती पांडवा वयर आणि ते पांडवाल प्रीती देवाल खातीर दिसता आमी आज डिस्कस केलेले मेन पॉइंट्स म्हळ्यार युधिष्ठिराले कशी द्रोणाचार्याले युधिष्ठिरा बंदी करू वतना कशी भीम ते जबाबदारी घेता अर्जुनान नातील तेन्ना युधिष्ठिरा रक्षण करच्या खातीर आनी ते भागदत्त आनी सुप्रतिका कशी लढाई जाता आनी तोच तांतू मागसताना कशी कृष्ण अर्जुनाक सांगून भीमाल रक्षण करता सो त्या एक विशय पळयलें जाल्यार ताणें कशी त्या सुप्रतिका लढाई केलेली ताजी आमी विवर्सून पळयलें तशी आमी मुखार पळयत की कशी अभिमन्यूक मान जातरी अर्जुन केन्ना प्रतिज्ञा घेता तेन्ना भीम आनी सत्याक अर्जुना आवडटा आसता ती आनी ते अर्जुनाक जयद्रथा ते पावस ते दोळते म्हणटात पळय भिमान आनी सत्याकीन ते एक अर्जुनान जावच तशी कोरका आनी त्या दिवस विशेष रुपार आमी पळय केन्ना अर्जुन कर्ण अर्जुना राबोवच्या प्रयत्न करता तेन्ना भीम त्या जबाबदारी घेता आनी जबाबदारी घेता मात्र न्ही कर्ण अशी मान सोडता की ताका कर्णाक धांवन वचुका पडटा युद्धभुमी देखून त्या दिवस त्या प्रकारार तो लढाई करता म्हूण आमी पळयलें म्हणजे मुखार सुनूय आमी पळयलेलें की केन्ना कृष्ण सांगता की द्रोणाचार्या खातीर ताका सांगता की कसन एक फट्टी मारका म्हणून तेन्ना भीम कुडले तें सांगून कशी तें टॉपिका मुखार सिता आनी तें देवाल मनान तशें कशें करता म्हणून सो आनी हो विशय पळयलेलो तागे पूत घटोत्कचान गेलेली जाल्यार कृष्णाल प्लॅनस म्हणटाना ताका तें दुख्ख असल्यार वय तातूंत तागेले युद्धभुमीन तागेले ते 1% एफर्ट वय उणी जायना म्हूण ते पळयत आनी मुखार सुन आमी ह्या विशय पळयता की कशी थंय कर्णाक ताण मारीत आशिल्ले आनी कर्णानय ताका मारीत आशिल्ले जाल्यार तांणी दोग जण तांगेले उत्तर तांगेले प्रतिज्ञा घेतली त्या प्रकारारी नुत्त बसता ती म्हूण आनी आनीक एक विशय पळयलो म्हळ्यार की नारायण अस्त्राक वय फेस करचे तयार आशिल्ले भीम कृष्णान सांगले सिता कृष्णान उतरा खातीर तो शरणागत जाता म्हूण म्हळ्यार पदे पदे आमी पळयत कृष्णाल प्रिती भीमाल खातीर आनी भीमाल शरणागती भावना कृष्णाल खातीर सो हो एक विषय सो सेशन हांगा राबयता तुमगेल कसं ऍड करता जाल्यार तुमी आता ऍड करता एक 2 मिनिटां तुमगेल कसं कॉमेंट आसल्यार तुम्ही चॅट बॉक्सात कॉमेंट्स करता ताजे खातीर धन्यवाद हरे कृष्ण नेक्स्ट सेशन कंक्लुडिंग सेशन आसतलें भीमाचें मागीर आमी विंगड खंयचे एक टॉपिकार आमी पास सेशन स्टार्ट करू हरे कृष्ण धन्यवाद तुमगेल कॉमेंट्सा खातीर किंचित रुपार सहाय करचे तुमी भागी दिता आसा ती धन्यवाद ताचे खातीर कोणाक हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण आनी बिनी आमी कुरुक्षेत्र यात्रे गेल्ले रे आमकां हेच पुरो थोडे येतले लास्ट टाइम हांव कुरुक्षेत्र यात्रा एक 8-10 वर्सां फुडें चमकलेली तेन्ना अशें दिसता आशिल्लें की अशान कौरव सैन्य येता आसा अशान पांडव सैन्य येता आसा घोड्याच्या पांयां शब्द आयकपडटा आसा हें पुरो मनांत आमकां उही जाता आशिल्लें इमॅजीन करता आशिल्लीं आमी आनी चमकल्यार तुमी सांगिल्ली हांव पुरो दोळे येतले तशी हांव दोळे चिम्मी करून बशिल्ली आनी सीदा कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र वचून पाविली तुमी केसले राबयली म्हूण म्हाका अर्थदयनी सुपर क्लास प्रभुजी गॉड ब्लेस यू हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद आणि कोणाक शेअर करता की
सेशन राव. हरे कृष्ण. नेक्स्ट संडे मिळूया आम्ही 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून सेशन कन्क्लूड करूया. नेक्स्ट संडे आम्ही भीमाल विषय सेशन कन्क्लूड करून त्यांचे एक नवे टॉपिक आहे आमगे डिस्कशन स्टार्ट करूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्णा. नेक्स्ट संडे मिलने कंक्लूजन. हरे कृष्ण.